दुसरे समोतीच्या पुस्तकावेले वाचप. मोइजेसान लोकांक म्हणलें, सर्वेस्पूत देव तुमकां आयचे दिसा हे कायदे आनी आज्ञा सांबाळूंक फरमायता. सगल्या तुमच्या काळजान आनी सगल्या तुमच्या मनान ती सांबाळात आनी तांकां पाळो दियात. सर्वेस्पूत तुमचो देव म्हूण आनी तुमी ताच्यो वाटो धरतल्यात, ताचे कायदे आनी आज्ञा सांबाळटल्यात आनी ताच्या उतराक पाळो दितल्यात म्हूण सोबेमाजार सर्वेस्परा विशीं तुमी आयच्या दिसा सांगलां. आनी तुमी आपले बासावणे प्रमाणे जोडलोली आपली खाशा परजा म्हूण सर्वेस्परान आयच्या दिसा सोबेमाजार सांगलां. ताचे उपदेश तुमी सांबाळशात जाल्यार तो तुमकां सगल्या रचलोल्या राष्ट्रा वयर उबारतलो आनी ताची बासावणे प्रमाणे सर्वेस्पराक भेटयलोली परजा तुमी जातल्यात. देवाचें उतर हें, देवाचें व्हड उपकार. ह्या आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्पराची समूत सांबाळटात ती खरेंच सुकेस्त. नितळ निर्मळ जिविताची सर्वेस्पराची समूत सांबाळटात ती खरेंच सुकेस्त. ताची खोशी पाळटात ती सगल्या काळजान ताका सोदतात ती खरेंच सुकेस्त. जबाब: सर्वेस्पराची समूत सांबाळटात ती खरेंच सुकेस्त. जतनायेन आमी तुजे कायदे सांबाळूंक तुवेंच ते परगोट केल्याय. तुजे खुशेक सदां पाळो दिवंक म्हजे पांय म्हजी चाल थीर आसूं. जबाब: सर्वेस्पराची समूत सांबाळटात ती खरेंच सुकेस्त. तुजे प्रमाणीकपणाचे नेम शिकून खऱ्या काळजान तुका दिनवासतली. तुज्या आज्ञा पाळूंक म्हजो खोशी म्हाका कदींच सांडू नाका. जबाब: सर्वेस्पराची समूत सांबाळटात ती खरेंच सुकेस्त. उद्गार: पळयात शुभ वेळ तो होच, तारणाचो दीस तो होच. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. तुज्या पेलाचो मोग करतलोय आनी तुज्या दुस्मानाचो द्वेष धरतलोय अशें सांगलोलें तुमी आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगतां, तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात आनी तुमकां पिडापीड दितोल्या पासत मागात. हे पुरी तुमी तुमच्या सुर्गींच्या बापाची भुरगीं जातल्यात, कित्याक तो आपलो सुर्या वायट तशेंच बऱ्या मनशाचेर उदोसो करता आनी आपलो पावस प्रमाणीक तशेंच खोट्या मनशांचेर घालता. तुमचो मोग करतल्यांचो तुमी मोग करशात जाल्यार कसली तुमकां मजुरी मेळत. दोन वसूलदारूय तशेंच करिनात. आनी तुमच्या भाव भयणाकूच तुमी सलाम करशात जाल्यार व्हडलेंशें कितें केलें तुमी ओन भावाटी लेगून अशेंच करतात की ना. म्हणटोच जसो तुमचो सुर्गींचो बाप संपून तशेंच तुमी संपूर्ण जायात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये वाकाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ: तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात. नियाळाक आदार. दुस्मानाचो मोग करप म्हणल्यार ताका आसा तसो मांडून घेवप. मोग सगळें सोत मांडूंक, सगळ्यांचो बरवसो धरूंक, सगळें सोसूंक तयार आसा. आयचे पयले वाचपान देव मोजिजा उद्देशी इस्रायल पुर्जेक नेम कायदे सांबाळूंक सांगता आनी ती सांबाळटलीं म्हूण भास दितात. देव तांकां आपली खाशेली परजा म्हूण शिवकारता. शिव वर्तमानान जेजू एक नवो मोजेज कसो देव बाप आपल्या पुता वरवीं सुमूर्तींत सुदारप आनी सुमूरणाय हाडटा. नवे सुमूर्तीचें खेरीतपण म्हणल्यार दुस्मानाचो मोग करप. तुमकां वायट करतल्यांक बरें करात,
पिडापीड दितात तांचे पासत मागात अशें शिंकयता. जेजून आमकां नवी आज्ञा दिल्या, एकामेकाचो मोग करात. हांवें तुमचो मोग केला तशेंच तुमी एकामेकाचो मोग करात. एकामेकाचो मोग करशात जाल्यार हाचे वयल्यान तुमी म्हजे शीस म्हूण सगळ्या मनशांक कळटलें. जेजून दुस्मानाचो मोग केलो, ताका जेवण दिलें, शिकवण दिली आनी ताचे सवेन दयाळ जालो. आयज आमी आमचे कुटुंबांत, आमच्या शेजाऱ्यांक, आमच्या विभागांत आदी आमचे दुस्माना सवें दयाळ जावन बोगसणें दिवंक गरजेचें. तांचो मोग करूंक जेजू आमकां सांगता, कित्याक हें आमकां एक हात्यार सोडवून जोडून घेवंक. तर आयज आमचो थाराव जावन दी, आमी आमच्या दुस्मानाचो मोग करून भावपणाचो संबंद जोडूंक वावरया.